नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। कोळंगुटे क्रिकेटर रेस्टॉरंटांतले कर्मचारी आणि लोकांचे पेटले। रेस्टॉरंटाचे मालक धरून 11 जाण पुलिसांचे ताब्यात। रेस्टॉरंटात दिसपट्टी केस्तावां बंद करचे म्हणून लोकांची मागणी। विष्णूक राष्ट्रवादीची तिकेट जाय जाल्यार इंग्लिश माध्यम शाळांक अनुदान दिवपाच्या निर्णयाक ताणे तेंको दिवचो पडटलो। राष्ट्रवादीची अट, विष्णू मुखार मोठो प्रस्न। मायनिंग सुरू जाल्यार ट्रक मशीनां सुरू करूंक मायनिंगांतले लोकांचे रिणाची जबाबदारी घेवंक सोदता सरकार। मुख्यमंत्र्यान घेतली बँकांची बसका, प्रस्ताव अर्थसंकल्पांत। हाल्दिया दी गोवाचे भरतीच्या रेशेवयले बांदकाम बेकायदेशीर, हायकोर्टाचो निकाल। मात कारवाय कितें करची हाचेर दोनूय न्यायाधीशांचे मतभेद। कर्मचाऱ्यांक प्रमोशनां ना म्हूण मडगांव पालिकेचो व्यवहार सकाळ सावन बंद। बुधवाराक कर्मचाऱ्यांनी सीओक घेराव घाले उपरांत बिरेस्तार सकाळ सावन नगरसेवकांचो घेराव। गोंयभर महाशिवरात्रीचो उत्सव, शंकराचो अभिषेक आणि दर्शनाक फांतोडेर सावन देवळांनी दूध घेवन लोकांच्यो लायणी। पळयात गोंयकारांची शिवरात्र। खबरो विस्तारान। कोळंगूटच्या क्रिकेटर रेस्टॉरंटांतले कर्मचारी आणि थंयच्या लोकांचे बुधवारा राती पेटले। पुलिसांनी रेस्टॉरंटाचे दोगा मालक आणि कर्मचारी धरून वट्ट 11 जाणांक ताब्यात घेतल्यात। रेस्टॉरंटात गेल्ले गांवचे दोगा तरणाट्यांक हॉटेलाच्या कर्मचाऱ्यांनी बडयल्ल्यान वातावरण तापले। गांवच्या लोकांनी येवन रेस्टॉरंटा भायर उजो घालो। थंय आत्रे पयऱ्यान केस्तांवां जायत आसता म्हूण रेस्टॉरंट बंद करचें म्हूण लोकांनी नेट धरला। लोक म्हणटात बार एंड रेस्टॉरंट बेकायदेशीर चल्ला। कोळंगूट वाठारात एकार एक कासकिसांवां जायत आसात। बुधवारा राती वातावरण परत तापले। थंयचे दोग तरणाटे बुधवारा राती क्रिकेटर रेस्टॉरंटांत भितर सरिल्ले। थंय तांचो कर्मचाऱ्यांकडेन वाद जालो। कर्मचाऱ्यांनी तांकां बरेच पिटले। ही खबर गांवच्या लोकांक कळ्ळी। लोक रेस्टॉरंटा मुखार जमले। उपरांत लोकांनी रेस्टॉरंटा सामकार उजो घालो। रेस्टॉरंट बंद करचें म्हणून लोक मागतात। पुलिस अधीक्षक अरविंद गांवस, पुलिस उपाधीक्षक उमेश गांवकार, पुलिस निरीक्षक निलेश राणे, शिवराम वांयगणकार, तुषार वेर्णेकार सुवातेर पावले। पुलिसांनी परिस्थिती आटापा हाडली। रेस्टॉरंटाच्या मालकांक पुलिसांनी धरल्यात। मारबडय केल्ल्या दोगा थळाव्या तरणाट्यांकूय चौकशे खातीर ताब्यात घेतल्यात। पुलीस सांगता त्या कोंतान रेस्टॉरंटाचो मालक अभिषेक मिश्रा आणि राज मिश्रा धरून वट्ट 11 जाणांक ताब्यात घेतल्यात। रेस्टॉरंटात आत्र्या पयऱ्यान केस्तांवां जायत आसतात म्हूण मदीं रेस्टॉरंटाचे एक्सायज लायसन्स काडिल्ले। थळाव्या एका राजकारण्यान मदीं पडून लायसन परत दिवंक लायले। लोक म्हणटात बार एंड रेस्टॉरंट बेकायदेशीर चल्ला। आता लोक ते कायमचे बंद करचे म्हणून मागतात। स्टुडंटा खातीर अदीक मोरजकार। सांत आंद्रेचो बीजेपी आमदार विष्णूक राष्ट्रवादीची उत्तर गोंयची लोकसभा तिकेट जाय जाल्यार ताणें इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांक अनुदान दिवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दिवचो पडटलो अशी अट राष्ट्रवादी काँग्रेसीन घाल्या। राष्ट्रवादीच्या ह्या अटीक लागून विष्णू मुखार मोठो प्रस्न उपरासला। माध्यम प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारा आड प्रचार करपी विष्णू आता तिकेटी खातीर यू टर्न घेता काय कितें तें पळोवचें पडटलें। युनियनली डिसिजन घेतलें की उत्तर गोंयांत नीलकांत अलंकार विल बी द फ्रंट रनर एंड सलीम सईद इज द सेकंड नेम। तशेंच दक्षिण गोंयांत सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब जुझे फिलिप आनी बाब युरी आलमांव हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ ही चारय नांवां आमी शरद पवार साहेबाक धाडून दिल्या। सांत आंद्रेचो भाजपा आमदार विष्णू सुर्यावागान आमदारकीचो राजीनामो दिल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस ताका उत्तर गोंय लोकसभा वेंचणुके खातीर तिकेट दिवपाक तयार आसा। मात त्या खातीर राष्ट्रवादीची एक अट आसा की हीज मॅटर विल बी ओनली डिसाइड बाय द हाय कमांड।
nobody in Goa will be in the position तेजेर कितें तरी डिसिजन घेवपाक आमकां कोणाकूच हांगासर हक्क ना. विष्णू येयलो तो जेन्ना आमच्या पक्षान येतलो तेन्ना तो आमची भुमिका मानतलो. हे खातीर आमकां दुबाव ना. तो जेन्ना जॉयन जातलो आमकां हेच जॉयन जाणा आसतलो की आमचो पार्टीचो प्रिंसिपल हो आसा. He has to follow that principle, your party principle. Definitely, no. Otherwise, he has to decide, no. How we can change a policy? It was this very policy that was existing also in Congress, a similar sort of situation. तो सोडून गेलो न्हू. तो जेन्ना परत येतलो तेन्ना तो भूमिका मानून येता अशें दिसतलें न्हू तें. माध्यम प्रश्नाचेर विष्णू सुर्यावागान भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्ल्यान सरकारान विष्णूचे अकादमीचे अध्यक्षपद आणि ESCचे उपाध्यक्षपद काढून घेतलां. आता लोकसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रवादीची तिकेट जाय जाल्यार विष्णूक माध्यम प्रश्नाचेरूय तडजोड करची पडटली अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. मायनिंग सुरू जालें जाल्यार ट्रक आनी मशिनां सुरू करपाक मायनिंगांतल्या लोकांचे रिणाची जबाबदारी सरकार घेवंक सोदता. ते खातीर येवजणेचो विचार चल्ला. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची बुधवारा बँकां बरोबर मायनिंगांतल्या रिणाचेर बसका जाली. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी फाटीं घेतल्यार रोखडेच मायनिंग सुरू करूंक मेळचें म्हूण यत्न जाल्ल्यात. बँको म्हयन्याभरांत येवजण तयार करतल्यो. One of the options is to wait up to May so that there is a favorable government. I don't know whether they take that option or not, but there is a favorable government, and then I can influence the central government's decision on this issue. And there is nothing wrong in it, because even now when export is taking place, which is auction over, central government gets 30% revenue. म्हाका 10% मेळटा, तांकां 30% मेळटा. त्यामुळे some of this money they should give to the bank. That is what I am going to propose, and I hope, and in fact I am very sure that central government will be a supporting government, friendly government, by which you can liquidate the liabilities in a peaceful manner. Like for example, waiving of the interest, waiving of part of the principal. In that case, government may step in to help the barge owners and machinery owners and truck owners to liquidate the balance component of the loan. They have agreed to work it out. So I expect it to come by next month, March end पर्यंत. बार्जवाले, ट्रकवाले आनी मशीनवाल्यांक तांचो काम धंदो परत चालू करपाक आदार जावचो म्हूण तांच्या रिणाची जबाबदारी सरकार घेवंक सोदता. We take the responsibility of financing the initial kickstart amount. म्हणजे जाचो ट्रक रस्त्यार येतलो पळय ताका सुरवातीक कितें जे पयशे जाय 50,000 25,000 ते आमी फिक्स करून we will guarantee it to you. We will guarantee it to the bank. Let bank finance it. If it will be deducted from the trips and paid to the bank. हे विशीं बँको 3 दिसां भितर तात्पुरतो प्रस्ताव तयार करतल्यो आनी सरकार नवे अर्थसंकल्पांत फावो त्यो गजाली करतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो विचार चल्ला. फाटल्या वर्सा सरकारान मायनिंगांतल्या लोकांक पॅकेज दिल्ली. आतां मेरेन सरकारान पॅकेज म्हूण 29 कोटी वांटल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.